जाले का मग व्हंकलेक आमी हळद बिळद लायली, साडी बिडी न्हेसयली आणि मग घर भरवणेक जाता। परत घर भरवणेक हो हो। पण तुमका दिसना की ही परंपरा खंय तरी आता सोपत गेल्या अशी दिसना ना ना आम्ही सगळं आमच्या करता, अजूनही करतात, अजूनही करता। पण म्हाका दिसता आमच्या तरी आमच्या वाठारान आमी पळयत जाल्यार आमच्या लग्नाक बी कोणाचे पळयत जाल्यार खंय तरी ही परंपरा नाच शी जाल्या। आम्ही अजून म्हणजे मुसळ हे करताना गाणं बी बोलताना तुका सांगा जाल्यार पावस सांगता, गाणं बी बोलताना सांग पळय म्हणून दाखय। आता दियाचे पयलीं गाम गो, दियो लायता माटो हाकता, ताण लाडू भूक लाडू बांधल्या शेल्या पदरी, चाल केली नगरी जिजानी गे गिरी, राजा किन्ना गिरीचा बाजार भरला, किन्ना गिरीचा बाजार भरला, आमाये गराज काश्या गे शिष्याची, आमाये गराज काश्या गे शिष्याची, शरभर गे काश्या शिष्या दोन चार इंगळे, गणिसा देवाचे गे साळे, गणिसा देवाचे गे साळे दिये घडईले, घडोप्यानी गे घडईले, वतार्यानी वतारिले, सितार्यानी गे सितारिले, सकियानी काचियाले, बगारानी गे बगारिले, बगारानी बगारिले, खणा खणी गे माईयाचे, सोबित विनियाचे दिये घडईले, दोन चार गे काश्या शिष्या चारो चारो इंगळे। आई खरेच खूपच सुंदर तू गायता आणि तुझा आवाजही तिथले तो जातल्यान येता कसो दिसता आवाज जात ना म्हाका, तरी पण तिथलेच तू बरे म्हणता, तिथलेच तुझा आवाज बरो येता। जेन्ना तुम्ही लग्न जाली पळय कितले वर्साचे तुमचे लग्न जाल्ले? मी न्हांग लागोन ना कळ्ळें तुका, 2 वर्सांनी मी न्हांग लागलें। म्हणजे रोकडेच झाले लग्न? बारीकपणी, म्हणजे 10-12 वर्षाचे असतानाच लग्न झाले तुमचे आणि तेन्नाच्यान तुवें हे सगळे गावपाक सुरू केले। पण मागीर जेन्ना लग्न जाली तेन्ना तुझ्या घरच्यांनी बी तुका घराकून नडले, दिरांनी आपले आपले बुटकुले फोडले, माय ना घो मिया माव आणि नणंद निघाली ती दिली। पण घोवान तुमका प्रोत्साहन दिले बस घरात राखा, गोरवानी फक्त गोरवांकूच घेऊन? हो, आणि माव कडे न वचा आणि मिया वचा बरं काटे घेऊन। तू ते काम करताली मग शेतांनी बी तुम्ही काम करता असताना हे म्हणताली सगळं? होय तो म्हणा म्हणा। जेन्ना तू लोकांच्या मध्ये सादरीकरण करपाक गेली पळय तेन्ना म्हणजे तू कशें तुका संद मेळ्ळी ते सादर करपाक वचपाक भायर? म्हाका मी करीत गेल्या का बसत म्हणा ना, पण तुम्ही भायर खंय खंय वचपाक लागली तुम्ही थंय कशी पावली? म्हाका गाडयांनी व्हरता, म्हणजे कशें तांकां लोकांक कळपाक लागले की तू? आता म्हाका काल 4 सांगणी येयली दियो लाव आणि दळून, म्हटलं बाबा माझे मामाच्या चेड्याचे लगीन आहा, मी नाही। आणि तू दिल्लीक बी गेल्ली म्हणटा पळय, ती कशी पावली दिल्लीक तू तुझे सादरीकरण करपाक? 12-13 लोक आसली, सगळी गेली। तुमका गव्हर्नमेंटाचे तू सरकार मंदिरान नेली आमकां तशें व्हेल्ले? आणि तू आता खंय खंय वता पळय तर तुमका कितें खर्च सुट्टा, लोक दितात? आमकां परजा मेळ्ळा बाई पयलीं, खंयसर खूंय सगळ्या गोला म्हाका प्रायझीस मेळ्ळा म्हणटा तू? आणि ना अशें कोणागेर तू म्हणपाक वता होळयो गावपाक किंवा ते लग्नाचे गीत म्हणपाक वता पळय तेन्ना थंयच्यान तुका कितें तरी पयशे बी मेळटा? पयलीं माती ना, आतां जाल्यार कोणें दिता काय मोका कोन्ना कुसल्ल्यान दितली आमची काय ना। बरेपणान तू म्हणटाली? हय बरेपण, म्हाका आहा उमेद न्हू म्हणून आमी 3 साणां फुगडी घालूंक सुरू करी ती कोमरडाची। इतले वेळ घालता? हय त्या गो फुगडी घाली। तू म्हणटाली की तू फुगडी घालताली? मी घाली तो घालताली हो, आणि तेच मी सेंटरात गेले मगे सेंटरात मी डोक्या काय जाता आणि कमार काय जाता म्हटलं, कमार काय जाता डोक्या काय जाता भटांगी फुगडी घालून कोण गेलो गे? तुम्ही आता कोण सांगा ह्या मग बघ मागली मोबायला येणीक झगडा गे मग होय बा गेल ना। माझी उमेद कशी अजूनही घालू का जाता म्हाका म्हटलं त्यांना चांगलं होती। आता बघ आता धोकराच्या आणि गळ्याकडे जीव येता अशें बसन काय
म्हणटा तू पदां म्हणटा. आता म्हाका सांग तू ते एका शेतांनी बी लूत आले पळय तेन्ना एक लोकांच्या मदीं ते म्हणप आसताले न्ही, तेन्ना कितें वेगळी गितां आसताली? अशें आयक सांग. आयक जाणा मगो. भावाची मिया भयण मुक्यानी रथ ओढू नये, फाटीच्या पालवाची बहिणी चुमळ करू नये, बनू आलं तर चाकरे सू बहीण आली भेटायाला, भाजय काही मुने नणन आली लुटायाला, नणन आली लुटायाला. सगळ्याचे कितें तू शब्द आसताले पळय ताचे कितें ना कितें अर्थ आसतालो न्ही. आता बघा मी माझ्या माहेरा गेले, भाव माझा कामासून येयला, भावजे एका दिला आता ही भेटूंक येऊंक ना, ही आता लुटूंक येयली. अर्थ तुका सांगता जाणा मगो. आयक सांगता. शेजेन दिली भाजी, भाजी खायली गुमानीत, भाजी खायली गुमानीत, शेजेन काढिली झगड्यात, शेजेची निघो भाजी फिटन आल्या पाल्यान, माझे मातेचे उपकार बसले मस्त केर, देवा रे किसून फिटून जो. आवो बापाचे कोण हिंदू पाकिस्तान शिकला त्यांनी सांगते उपकार फारीक करतलो म्हाका मी शिकोंक ना गो, मी अंडाठी करतले सांग. म्हाका राजेन केरकार काय मागलो, काकी मी बरोवन घेता म्हण बरोवन घेतले. आता खंय तरी ही परंपरा ही लोकगीता खंय तरी आम्ही विसरत चल्ल्या, पण तुम्ही तर तरी आमकां सगळ्यांक याद करून दिवपाक जाय. आमचो होच प्रयत्न आसा की तुझ्या वरवीं आमचे जे कितलेच पळोवपी आसा तांचे पर्यंत ही लोकगीता पावची आनी तांच्यांनी आपली जी संस्कृती आसा, आदी सगळे आमी हे गितां म्हणटाली ती परत एक फाटी आपल्या सच्च्या जिवितान आपणावची, म्हणल्यार लग्नाच्या निमतान नाल्यार आनी कसले कितें आसता कारण तेन्ना म्हणटा. म्हणटा कोण शेजेची भाजी कशी फारीक करी, आवय बापाचे उपकार हे कोणाच्यानच फिटून नजो, देवा रेकीसून नजो. सांग म्हाका खरें जाल्यार. आणि तू म्हणटाली की तुका खूब कडेन तुका इनामां मेळ्ळ्यात आनी ट्रॉफीज मेळ्ळा आनी तुवें तुजे फोटोजूय खंय खंय हे केला सगळ्याक. मागीर म्हाजो घोव असो जालो आनी भुरगे मागले आवो बरे दिसाना आमचो बाबा ना, ते टोपयो काय मारले आनी घरे आमचे बारीक न्हू सगळे भरले आनी ठीक. तुका तेन्ना वायट दिसूंक ना? दिसना त्यो. आनी आतां पाव म्हाका धाल्या काय पळय कोणी म्हाका वायट दिसता. मी आतां रागार नाका, एकदां म्हाजी रंग देवता देवली, परत चडायची ना, लोक काय म्हणटलो. मी आनी तुमकां शिकोवंक घालय आता. शिकयता पण तू शिकोवंक बी येता तुज्या? खूब जाणांक शिकयला. आणि ती तेन्ना तुका कितें मानधन दिता तशें? दिता. आणि आतां दिता गे तुवें मागीर, पयलीं कांयच नाशिल्लें. पयलीं कांयच ना. आणि आमी जेन्ना ह्यो होवयो बी म्हणटा पळय तेन्ना हांवें तरी आयकलां की आदल्या तेंपाचेर बायलांक अशें आपलें मन मोकळें करपाक मेळनाशिल्लें, म्हणजे सोंपेपणान उलोवपाक मेळनाशिल्लें, चार सांगपाक मेळनाशिल्लें. त्या निमतान त्यो बायल्यो सगळ्यो गांवान सगळ्यो म्हणटाली. तुवें तशें केन्ना केलां? मन तुजें तातूंतल्यान मोकळें केल्लें? खूब कडेन केला. म्हणजे कितें कसो तुजो हें आशिल्लो? जाती आतां मांडली न्हू आमी दोळूंक लग्नाक, हाडिनी दातिंगे मानिनी रंगा, देवाच्या देऊरम्मा येऊ सांगा, देवाच्यो देऊरम्मा येता मुनती, चाप्यांगोळती अंगणी कर काडी, सोन्याची दातिंगे रुपयाची खाणी, दाती मानू येली भूमिका माया, भूमिके माये गे गे भवान, दिगे शेवाण कार्या लागी, ओये गणिसा तुझ्या गाभर वाचार कार्या आदरीला. कितें म्हणलें तुवें आतां? कितें तितूंतल्यान तूं कितें म्हणजे जी गाताली ती कितें सांगपाक पळयताली तेन्ना? हे आतां हाडिनी सोन्याची दाती गे रुपयाची खाणी, दाती मानून गेली कोळाची माया मागीर देव आणि हाडिनी दाती गे मानिनी रंगा, देवाच्या रम्मांक आपल्या कळ्ळें, देवाची रम्मा येयली अशें. आनी दोळे शिशाची पाली गे फिटा कोलली, फिटो मापूंक येली भूमिका माया,
भूमिके माये गे गे भवन दिगे शेवण कार्या लागी. मग आता माझ्या कार्यात शेवांडी म्हणजे सगळे आपयतात असे. हो देवा देवा मग माझ्या कार्यात शेवांडी. मग एक सांग आता ह्यो बी जो आसा पळय तू शिकल्या ती कशी शिकली तू? म्हणजे बरयल्ल्यो खंय आसल्यो काय ना आयकोन मुगो बा तुका सांग. शिकली तू? मी या शाळेची पायरी भिव चढून हांव बापू मेलोवंक न्ही पडत त्याला. कोण शिकयतलो सांग म्हाका. आम्ही तरच काढल्या त्या गजाल सांगल्या पैसा तिथं पडून वयतलो. लाकडांक वयतना गीत पाणयाक वयतना गीत. हय पाणयाक तेंका आता मी धालो शिकवलो इतरा खाजांक. धालो शिकवलो फुगडी शिकवली सगळ्यांक शिकयलें अशें म्हणा. आता मी तांकां धालो शिकयलो. कार्तिक महिना मालनी पुंजावन जाला गे. मालनी पुंजावन जाला गे. जाला जाल्या बरें जालें. तुळशी जागो आम्ही बेनू गे. तुळशी माती आम्ही करू गे. तुळशी रोप आम्ही लावू गे. तुळशी रोप आम्ही लावू गे. झाल्या तेन्ना एकामेकाचे मनातले कितें आसा ते एकामेकाक सांगपाचो. एकामेकाक मेळा फाटी धरून खेळा. कळ्ळें तुका. आम्ही तेंच्यांनी म्हाका सांगला आमची आम्ही दवरतात म्हणून. भियो नाका. आता गेली ती धालो घेवन वयता राजमाला घेवन वयता. भुरग्यांक आता हो करून दिली. आता नईन सुनो वयता. कळ्ळें. काल पाव गेल्ली. हो मी शिकयता तेंका. ऐकलो. म्हणजे तुझी इच्छा आसा की फुडली आमची जी पिळगी आसा जी आमची तरणाटी भुरगीं त्यांच्यानी ही मुद्दम परंपरा आमची फुडें व्हरची. आमची होव्यांची लोकगीतां जी आसा खरेंच शिकची आणि ही फुडें व्हरची. तांकां मी सांगलें होते तुका मी लगीन लागता मुर्त म्हणी बांदतना सांगलो तो. आता तांकां मी सांगलें लगीन लागलें घर भरून घ्या. गन्ना दुपान भरले आत. गन्ना दुपान भरले आत. माई मावाचे लेखी गुणाचे डरान मारी गे सोपे. डरान मारी गे सोपे का भाग्ये सुने. डरा सोपे मारले. डरा सोपे मारले ओकले. घर भरणीचे. घर भरणीचे. आणि आई ते मसाले करताना हे करताली न्ही होयो म्हणटाली. हय हो मसालो. हो कित्याक कोण म्हणप कितें जाताल्यो तो शेवाण धुये. शेवाण रुपयाची कैली गे सोन्याची देवली. सामार बाजून गेली कुळाची माया. सामार बाजीला कोपी इच्या सल्ला. वास गेला गगनी जिऱ्या सामोराचा. वये सामोरा ओकलेच्या भांगरा वपोदिया. मसाल्याचे तुम्ही सांगले आता कळलं मग. आणि गाणं भरताना कळलं तुका. गाणं भरताना जायो गी लग्नात मुसळ घाली ना. घालता मगो बघला मगो. हातीन घेतली कोलांनी गे खणार मारली तांनी. चालई धरिली ओटमी डोंगरी. हिनता फिनता जीव झालो हरियाण. जीव झालो हरियाण. मोठ्या गे वृक्षाचे सावळे बैसलो. ओ सावळे बैसलो. असतान ते मोरेचो वारो परतलो. सोन्याची मुसळी गाणं भरून गे आली का भूमिका माया. गाणं भरिलो खाणये भाताचो. गाणं भरिलो खाणये भाताचो. वराड्याच्या माटोवाट गाणं उलासलो. शेवटाक कितें म्हणले? भूमिका आमची सोन्या बेळाची वडली. सोन्याची मुसळी गाणं भरून येयली भूमिका माया. म्हणजे आमची भूमिका नको ती आता गाणं भरलं आणि शेवण दिली आणि गेली असं याचा अर्थ. म्हाका एक सांग. आता तू इतले हे करता लोककलान तू वावुरता पण सरकारान तुझी दखल घेऊन तुमका कितें अशें हे केले? काढ ना मागची ना. हे 2,500 येता ते तितलेच. हो ते येता खऱ्यातच सांगता. लोक तुका वळखता. हय मोठ सगळे ओके तांकां विचारना सगळे वळखतात तुका. सारकी म्हाका फेमस कशी प्रसिद्ध काकी कापय गो आज आमचे दोयता. बाबा म्हाका येवंक गावना रे अमके कडेन पुता वयता. ती नागे वचना आणि साडे हाडूंक वयता आमी. ऐकलं साडे हाडूंक म्हटलं तुका कळ्ळें. थोडे थोडे सांगला बाकीचे सांगूंक ना.
नवरा येलो आदल्या आता न्हू आदल्या काळात नवरा येलो का शेजाऱ्यांगे उतारलो का आम्ही साड्या हाडूंक वयताना काय करी सुपान आडत घेईन सूप म्हटलं कळलें आणि इडो आणि आडत घेऊन उगा उगा गा सूर्या बाणा उगा 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 सूर्या बाणा किरणा फाकोली नारायणा किरणा फाकोली नारायण दुरादुसून होरगे आला दुरादुसून होरगे आला उतारला गे राधा बिदी उतारला राधा बिदी ह्या नवऱ्याच्यो बहिणी किती ह्या नवऱ्याच्यो बहिणी किती त्याच्या बहिणींगे नाही भीती त्याच्या बहिणी नाही भीती पर्याकार पाहुणे धनाका मनाचे पर्याकार पाहुणे धनाका मनाचे साडे हाडिल्या होलक्या मोलाचे साडे हाडिल्या होलक्या मोलाचे त्यांचे गाई सावकार नाही त्यांचे गाई सावकार नाही पैसे पाठवल्या दुसरे गाई पैसे पाठवल्या दुसरे गाई मग आम्ही ते चुपान घेतले तसं आमचे सगळे जे पळोवपी आसा हे तुका सोदीत सोदीत हांगा येवपाचे आसात की तेंचे कार्य जी आसा तेन्ना तूं म्हणपाक येवपाचें म्हणून वतली मगे तेन्ना मागीर तूं आनी तूं दिल्ली गेल्ली म्हणटा पळय तेन्ना तुका फुगडीचे खातीर गेल्ली दिल्ली तूं तेन्ना तुका कितें इनाम बी कितें मेळिल्लो तेन्ना आमकां हितून काय गोटी दिल्ली का काय म्हणटा तितून थंय दिल्ली व्हेल्ले हो लेली नेल्ली लेली का काय वताना लांब लांब रेल्वेतल्यान व्हेल्ली आनी पयलेच फावटी बशिल्ली रेल्वेन तेन्ना हय बक्षीस सर्टिफिकेट बी दिल्या सर्टिफिकेट दिल्ली हो आणि आमकां बक्षीस काय ना ते कोण नाचता ते परत दितात ते आणि पैसे काय ना खर्च हो त्याचो सगळं खर्च मंत्र्याचो हो आम्ही 10 पैसे देऊ ना खरंच सांगता तुका एक नवीन अनुभव कसो तू पावली गावातल्यान तू खंय तरी आणि वताना म्हणा मग बाय माझं चेडो मागलो म्हटलं बा मोरंग आता की जाल्यार जाव हांव मोरंग कशें तुज्या मडे हाडटा पूण तुज्या नशिबान दिल्ली बक्षी लिहिल्या पैशाकारांक बघूंक मेळना चल तू मागलो म्हणून गेलो मी तुमच्या धाच्या पुण्यान आणि माझ्या सायबिनीच्या आणि या माझ्या लोकांच्या धाच्या पुण्यान बरे तू आता आमकां शेवटचे आमकां एक हे सांग आमचे सगळे जे पळोवपी आसात ते तांकां तुजो आख्खो प्रवास तुवें खूब त्रास काडले म्हणटा तुका बेगीन लग्न केले मागीर तातूंत तुवें सगळ्यो होवयो हे केले लोकगीतां हे केली खंय तरी तुवें आपली एक ओळख ही केलीच शिक्षण नाशिल्ले ना शिका शाळेची पायरीच भेट चडोवंक नाशिल्ली पण आज तुका सगळे लोक जे आसात हे तुका वळखतात तुवें स्वताचें एक व्यक्तिमत्व तयार केला तुवें स्वता एक नांव तुजें तयार केलां तुका उमेद आसा की ना माझ्या 12 वाड्यावयले लोक वळखतात कशें दिसता तुका हे सगळें बरें दिसता माझ्या वयवडिलांच्या पुण्य आणि सायबिनीचे माझ्या पुण्यान माझ्या वयवडिलांचे आणि ते हो 12 वाड्याचो आकार या त्याच्या आणि ती 60-70 जोडून बल्ला त्याच्या पुण्याने पुरवतात तू असेच गायत राव आणि आमचे सगळे जी येता ती पिळगी आसा तरणाटी पिळगी जी आसा तांकां शिकय हांगासरल्या सुनांक शिकयला ही त्यांचो वावर जाता अशें शिकयत राव तू आमकां तुजे कडल्यान खूब कितें आयकपाक जाय अश्योच होळयो आयकत रावपाक जाय आई तुवें इतल्यो आमकां ह्यो सुंदर पदां म्हणून दाखयली इतल्यो काय बऱ्यो होळयो आमकां हे करून दाखयली आमची जी परंपरा आसा आमची जी संस्कृती आसा ती खंय तुवें परत आज जिती केली कशी दिसता ताका लागून खरेंच आई तुका मना काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं आई आणि मी बी करता माझी तुका तुजे कडेन उलयतना खरेंच बरें दिसलें आणि जी तुवें सगळो आख्खो प्रवास सांगला म्हाका दिसता खूब जाणां आसली ती तुजे कडल्यान खूब प्रेरणा घेतली देख घेतली तुजे कडल्यान खूब जाणां तुका खरेंच परत एक फावटी देव बरें करूं आमच्या सरस्वती आईकडल्यान आमी सुंदरशी लोकगितां आयकली इतल्यो सुंदर तांच्यांनी होळयो गावन दाखयल्यो आणि खरेंच आयकोपाक इतलें बरें दिसतालें तुजें आयकत रावनशें दिसतालें पण आमचो हांगासर वेळ सोंपिल्लो आसा आणि आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक खरेंच खूब मजा आयली आसतली आयकोपाक ह्यो आणि तांकांय कोणाक शिकपाक जाय कशें दिसता जाल्यार आमच्या आई आसात हांगा शिकोवपाक तांचे कडेन शिकून घेवं शकता तुमी तर आमची आईची ही अस्तुरी जी हिणें इतले सुंदर तरेन आपली लोककला त्याच लोककलेचेर तिणें आज आपलें स्वताचें एक व्यक्तिमत्व तयार केलां तिचें तिणें नामना मेळयला शिक्षण नाशिल्लें तिका कोणाचो आधार नाशिल्लो व्हडलो पण आपले तिणें एक ओळख तयार केला जिद्द आणि आत्मविश्वास
हाजे वयरूच तिणें हे सगळे तिका मेळ्ळा. तर फुडल्या भागान आमी मेळुया आमच्या अशाच एका अस्तुरी कडेन. तोपर्यंत पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.